नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। शिवरात्री प्रयुक्त ईश्वर स्वरूपी देवाला देवस्थानाक अलग अलग धार्मिक विधिविधान पूर्ण झाले। भक्तान आपली विविध सेवा अर्पण करून देवाल्या कृपेक पात्र झाले। शिवरात्री निमित्तान आपले लागीं आशिल्ल्या देवस्थानात किंवा धार्मिक क्षेत्रात वचून देवाल दर्शन घेवचे बरोबर अभिषेक पूजा अशी सेवा करचे हिंदू धर्मात सहज। पण काही भक्त लोक पयस आणि विशेष स्थळाक भेट देऊन शिवरात्री उत्सव आचरण करतात। तसेच एक स्थळ अणशीत असा। कारवार तालुक्याच्या अणशी रानात गुफा भितर शिवलिंग असा। दरवर्ष शिवरात्री निमित्तान हजारांचे भक्त लोक हांगा भेट दितात आणि शिवलिंगाचे दर्शन घेतात। कद्राच्यान सुमार 15 किलोमीटर गेल्यानंतर अणशी गावापेक्षा 2 किलोमीटर पहिले शिवलिंग गुफाक वयचो एक आर्क मेळटा। ह्या आर्काच्यान डोंगराचेर सुमार 1.5 किलोमीटर चडूक जाय, नंतर गुफा मेळटा। गुफाच्यान 5 मीटर भितर गेल्यानंतर शिवलिंग आशिल्लें पळोवंक मेळटा। डोंगराचेर चढाव जास्ती आशिल्ल्यान डोंगर चढूंक काही लोकांच्यान शक्य जायना। तेमी अर्दार वचून परत वयची परिस्थिती जाता। तशेंच गुफात गेल्यानंतर बी खूब वेळ भितर रावूंक शक्य जायना, कारण श्वास घेवची समस्या जाता। पण पुजारी आणि काही ग्रामस्थ त्या गुफात सकाळच्यान रावतात। अणशी आशिल्ल्या शिवलिंग दर्शनाक वयची एक उमेदच अलग उरता। आणि हांगा ट्रॅकिंग बी जाता आणि शिवलिंगाचे दर्शन बी जाता। वेळ मेळ्ळ्यार तुमी बी केन्ना हांगा भेट दिया। फुल वाट घेता हे फुल वाट घेता।
ओम नमः हात दे दादा हात दे ओम mau bầu không ta mau bầu rồi hả bầu rồi sâu không ạ sâu không Bible betul Bible Kuli Đâu rồi hả? नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कॅन्सर पीडित बालकाक इलाज केल्ले वैद्याक जनशक्ती वेदिकेमार्फत सत्कार केलो. कारवार शहराच्या नंदनगद्दाचे 4 वर्स वयाचे बालकाक काना फाटल्यान एक ल्हान फोड येयलो. तो व्होड जावन तोंडाचेर पसरलो. स्थानिक लोकांनी दिल्ल्या माहितीचेर बालकाक जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत दाखल करून नंतर हुबळी किम्स हांगा दाखल केल्ले. बालकाक कॅन्सर जाला अशें नक्की जातरेत कारवार किम्स वैद्य आनी इतर सगळ्याल्या म्हणण्याचेर मंगळूरच्या इंडियन आस्पत्रेत दाखल करून इलाज दिल्लो. इंडियन आस्पत्रेच्या कॅनविन पंगडाच्या वैद्याल्या सतत परिश्रमान कॅन्सर पीडित बालकाल्या आरोग्यात बदल जातीत येयली आणि तो बालक आता पयलींच्या पेक्षा बरो आसा. इंडियन आस्पत्रेच्या वैद्यान कर्तव्य करचे बरोबर आर्थीक मदत करन बी मनीसपण दाखयले अशें ह्या कार्यक्रमात माधव नायक हेमी सांगले. भरोसा नाशिल्ले तुमी इवन तुगे पेरंट्स सुद्दां आशा सोडून दिल्ले आनी इवन मंगळुरा भितर फादर मुल्ला भितर एक 14 दीस रावून घेवन सुद्दां आयला तुमी ट्रिटमेंट दिवन ते डायग्नोस जालें नाशिल्लें. तेजे निमित्त आमी मागीर हुबळी धाडले केएमसीन हुबळीच्यान वापस हाडले. मागीर तेमी मंगळुराक डॉक्टर अजय कुमार आनी तांकां मेळून हे ट्रिटमेंटाक स्टार्ट केले नंतर ट्रिटमेंट कॅन्सर म्हण कळलें. बायोप्सी काडले नंतर कॅन्सर म्हण कळलें. लिम्फोमा म्हण सांगून एक कॅन्सर जालें आनी तांकां ट्रिटमेंट दिलें रामनाथ लुकिमिया म्हणून आनी तांकां ट्रिटमेंट दिलें. गेले रामनाथ शेळाय सर आनी अजय कुमार सर मेळून घेवन दोनी कॅनविन म्हणून एक टीम करून घेतला. तेमी 5 डॉक्टर मेळून घेवन तेमी इंडियाना हॉस्पिटला भितर ट्रिटमेंट दिले. आज तो भुरगो इतले एक 20-25 ट्रिटमेंटा भितर इतले की तेगेले इम्प्रुवमेंट जाल्ले आसा. आमकां खूब आशादायक आसा. पुनर्जन्म दिला हे डॉक्टरान तांकां. आमी कारण निमित्त मात्र आमी दाखयले आनी ते धाडले इतले. पूण कॅन्सर सुद्दां आमी विन जावूं शकता. हे एक एक्झाम्पल आसा. कोणी दिवचे गरज ना.
पयले डॉक्टरा कडेन वचा तुमी टेस्ट करा भिवचे नाका संशय नाका कोणाक कॅन्सर जाला म्हणल्यार सुद्दां भिवचे नाका वचून घेवन ट्रिटमेंट करा आमी सगळे मनशाक रोग येता सगळ्याक रोग येता इंडियन आस्पत्रेच्या कॅनवीन पंगडाचे डॉक्टर अजय कुमार हेमी उलोवन खंयचो बी रोग येयल्यार भिवची गरज ना कॅन्सर म्हणले की लोक भितात कॅन्सर रोगाक इलाज करचे बरोबर लोकांक जागृत करचे बी आमगेले कर्तव्य आसा म्हण तेमी सांगले. कॅनवीन ग्रुप थ्रू हांगा आयल्यांची कारवारांतू आज चंद्रीतीर एक फंक्शन अरेंज केल्लें हांगाचे हे जर्नलिस्ट ग्रुपान आनी आमगेले सरान हांगा चंद्रीतीर एक फंक्शन करून आमकां सन्मान केला लायक मस्त धन्यवाद कळो सर. आनी जर्नलिस्ट ग्रुपाक ताणें इतलें म्हळ्यार इतलें इंट्रस्ट आमी फर्स्ट टायम पळोवचें एक्चुली आमी मंगळुरांत तशें केला असल प्रेस मिटींग जाल्यार इतलें तुमी चंद्रीतीर येवन आमी ह्या प्रोग्रामाक भाग जावन ह्या कॅन्सर अवेरनेसा विशयी हे तुमी आमगेल्या आमी हे घेवन घेतल्याक थँक्यू सो मच. सो तेंचे कारवारचें नांव त्यान सांगचें आमी मुखार सुनी आमी प्लॅन करताच एटलिस्ट वारा एक पंत येवन हांगाच्या जनाक ट्रिटमेंट दिवच्याक आतां ऑन द प्रोसेस म्हळ्यार खंय आमी जॉइन जावचें म्हण पळयता आसाची. सो ताजे निमित्त कारवारच्या जनाक मस्त हेल्प जाता आपास मंगळूर येवका म्हणना एटलिस्ट हांगा जनाक एक पण कॅन्सर म्हणून आयली फुडले एटलिस्ट एक कॅन्सर डॉक्टर येताच मंगळूर वचून येताच तांचे विशयी धैर्य दिवच्याक ताजे विशयी ट्रिटमेंट कसो म्हूण सांगूक अवेरनेस दिवचे आमी येताची. सो ते कशें जाता म्हूण पळोवन 1-2 म्हयने आमी स्टार्ट करताची. सो तुमकां पुराय जनां हे प्रोत्साह आनी सपोर्ट जावपाक म्हणून आमी आमगेली विनंती. थँक्यू. आरोग्य बिगडल्यार ताबडतोब वैद्याक संपर्क करूंक जाय. प्राथमीक स्तरात इलाज केल्यार खंयचो बी रोग निवारण करूंक शक्य जाता म्हण डॉक्टर रामनाथ शणै हेमी सांगले. भुरग्याले कुटुंब आप्त आनी इतर ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले आनी ह्या वेळाचेर वैद्याक सत्कार केले. आयचे येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.